मायनिंग विशयावेल्यान पिळगांवची ग्रामसभा मातशी तापली। मायनिंग येरादारी पावसात बंद करपाक 8 दिसांचो वेळ दिला, ना जाल्यार थळाव्यांनी रस्त्यार देंवपाची शिटकावणी दिल्या। तशेंच सारमानस वाठारात फ्लायओव्हर नाका अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत करत फ्लायओव्हर आयल्यार गांव काबार जावपाचो भंय उक्तायलो। सारमानस फेरी सेवा जाग्यार घालात ही मागणी लेगीत ग्रामसभेत फुडें आयली। सुर्ला गावातली न्हंय, शेतजमीन आणि थळाव्या कामगारांच्या प्रस्नावेल्यान सुर्ला ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा गाजली। सागाकर खण कंपनीकडल्यान गावातली जमीन आपल्या नावार करपाचो यत्न चल्ला असो आरोप ग्रामस्थांनी केला। या प्रक्रियेत मूळ जमनीचे धनी आणि गावच्या लोकांक काळखात दवरल्यात असो दावो करीत थळाव्यांनी खर नाराजी उक्तायल्या। या प्रकरणाची योग्य चौकशी करून ग्रामस्थांक विश्वासात घेतल्या बगर खंयचीच प्रक्रिया फुडें व्हरची न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केल्या। काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 17 ऑगस्टाक गोंयांत येतले। सोमारा सांजवेळ वेळना जावपी मेळाव्यात ते बूथ कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतले। उपरांत 18 ऑगस्टाक दक्षिण गोंयच्या पक्षाच्या पीएसीची बंद दाराआड बसका जातली। हे बसकेत येवपी विधानसभा वेंचणुकेची रणनीती, पक्षाची संघटनात्मक तयारी आणि पक्ष घडणूक करपा खातीर चर्चा करतले, अशें काँग्रेसीचे कार्याध्यक्ष सुनील कवठेकारान सांगले। गोंयकारांक नुस्त्याचो घोस्त, मात गोंयकारांनी लाखेच्यो मादी कुल्ल्यांक धरपाक टाळचें। चुकोन लेगीत मादी कुल्ल्यो जाळ्यांत सापडल्यो जाल्यार परतून उदकांत सोडचें। ताची प्रजाती संरक्षण करपा खातीर सगळ्यांनी फुडाकार घेवचो म्हणून मुख्यमंत्र्यान उलो मारला, जेणे करून दर्यांतली जैवविविधताय आनी फुडारा खातीर कुल्ल्यो तिगोवन दवरपाक मजत जातली, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगतात। कोकण रेल्वेन 2025 ते 2026 वित्तीय वर्सा बरीच आर्थीक कामगिरी करून 199.63 कोटी रुपया निव्वळ फायदो मेळयला। तशेंच येरादारी येणावळीत 6% वाड जाल्या आनी रेल्वे प्रशासनाची प्रवासाची सुविधा, सुरक्षीतताय आनी मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीचेर खास भर दिला।